हॅलो गायज अँड वेलकम टू द पार्ट 2. सो आता आम्ही जेवणाची तयारी करताय पळय सो जेवण आणलं आहे पळय आणि आता आम्ही जेवतली आणि मागीर कॅम्प फायर. सो आता मातशें आमी कारे कडेन वयता बिकॉज सामान कितें हाडपाक जाय. सामको सुनसान रस्ता उडको मातशें पळय सुनसान कोण ना. सो ही पळय तुमकां सांगता हे जे प्रॉपर्टी आसा पळय तेजें नांव आसा कोकम आनी शिवोले हांगासर आसा. तुमकां हांव इंस्टाग्राम पेज तेंची जी आसा पळय ती डिस्क्रिप्शनान घालतलें प्रॉपर्टी हे पळय. आनी तुमकां हांगासर न्ही दाखयता कॅम्प फायर करपाक ते बरें अशें सेटअप बीन करून दिता लायटींग बीन रातची. सो पळय आमचें कॅम्प फायर चल जवळया. कॅम्प फायर गरमेचो कॅम्प फायर चलो. राव रा येता चलो चलो. उठ रे उठ रे उठ रे उठ मरे. फाटल्यान न्ही सगळें म्हाका दिसता तें शेत कांय दिसना रान सामकें. आतां जाल्यार कितें गो आतां फूल आतां कांय दिसना कांयच दिसना पळय फूल रान. आनी थंय फाटल्यान एक घर आसा वो तें. सो आनी कांय ना कळ्ळें. सो सकाळीं तुमकां क्लियर दाखयता हांगासर बीन येवन. ओके कॅम्प फायर जालो पळय. चलो या भितर आतां जालो पुरो कॅम्प फायर चड जालो गरमी जाली. सो पळय हांगासल्यान कॅम्प फायर दिसता. पळय कॅम्प फायर हांकां गरमी बीन जायना हांकां. सो चलो गरम खेळपा बसता तिगाय एज तुमकां हांव पयलीं सांगलेलें पळय. सो आतां आमी रातची खेळपा बसल्या. चलो तिनांक न्हिदपाची. राव rules and each goli for 5 rupees and the queen is for goli is for 10 rupees. Okay चलो आता तुझा टर्न. सद्याक न्ही पळय हेजे इतले जाला आनी माझे 15 रुपया आनी तेजे 10. क्वीन उडीत कवर केली नेटा. तुका 10 रुपये दिवपा जाय आनी म्हाका 30 रुपये दिवपा तुका मागीर 40 रुपये दिवपा जाय बरें सारकें. कॅल्क्युलेशन चलता आतां. म्हाका 30 पळय नाका राव सांगता हांव म्हणटा राव तूं म्हाका 30 दिवपाक जालें चल हिशोब क्लियर गायज. सो आमी परत खेळटा आनी ईच क्विनाचो प्रायस 50 आनी बाकीच्यांचो 10. सो आतां आमकां पयशे भरून काडपा जाय स्पेशली म्हाका बिकॉज हांव खूब लॉसान गेलें. स्वता खेळटा पयशे 10 रुपया येयले म्हाका. 10 रुपया म्हाजे सगळे पयशे गेले. ओके चल आतां आनी 10 घालया ना 10 वचना. ओके सो आतां आमी तशीच गेम कंटिन्यू करता आनी मागीर तुमकां लास्ट हे दाखयता कितें ते आमचे रिजल्ट्स. चलो सो गायज जॅकपॉट ये जॅकपॉट 100. आता होया थोडेशी guys I'm the winner 140 guys with the queen. आणि तुझे कितले गो 60 आणि तुझे रे 2 3 4 5
70. Okay, so the winner is official तृप्ती केरकर. And yeah. ओके सो झाले जिंकली. आता आम्ही कॅल्क्युलेशन करता. कर कॅल्क्युलेशन स्टार्ट. तुझ्या 20 रुपये घेवपाचे आशिल्ले. 20 रुपया हांव रिटर्न. सो आतां न्ही हांव न्हिदपाक गेला हांगासर आनी ती थंय न्हिदतली. सो हांव न्ही हो जो व्लॉग आसा पळय तो फाल्यां कंटिन्यू करतलो सकाळी. सो आतां सद्याक सामकी न्हीद येता. खूब लेट जालो. ऑलमोस्ट 1:32 o'clock जाले. आनी आतां आमी खेळोन बीन जाले. परत आमी आयस्क्रीम खाली आनी आतां सामकी न्हीद येता. सो आतां हांव फाल्यां कंटिन्यू करता. सो टील देन टेक केअर बाय. हे गायज वेलकम बॅक टू द पार्ट 2. आनी आतां उठला. सो आतां आमी च्या पितली आनी मागीर घरा वचपाक भायर सरतली. सो कालचो कॅम्प फायर बीन मजा येयली आनी खूब लेट नायट पर्यंत रावली. मागीर कॅरम खेळ्ळी आनी आतां न्ही म्हजी च्या पिवन जाता आनी सगळें सामान बीन आसा पळय तें सगळें सारकें करपाक जाय. सो या आतां सुद्दां पयलीं च्या पिवन घेता आनी मागीर मेळटा वयता आसतना. चलो चल या मरे. या मरे या मरे डोलू चल चल या. सो पळय तुमकां पूल दाखयता. वचपा भायर सरले आमी आनी ही खिडकी आनी थंय आसा पळय स्पेस. ओके सो वो पूल तेंचो आनी ते बॅक सायड पळय कांय ना एवढं. ओके पळय आनी फाटल्यान तशें म्हाका दिसता कोणा तरी आपले रवयला कितें आनी कांय ना जालें इतलें. हो आशिल्लो आमचो स्टे. ओके चलो या आतां आपण दसणीचे फूल. रोड बीन बरो दिसता. सर पळय माड बीन सगळं निरफळ आसू लागल्या. सो चलो या आतां. हो पळय ते बैल पळय. हो पळय दिरयेंचो दिसता तो. दिरयेंचो बैल पळयता पळय. हांगा मोरजे बीन म्हाजोन एक गांव. ओके सो आमची चवथ बीन खंय जाता आनी आमी हांगासर येयल्या ते शिवोले. सो ह्या अशें नॉर्थान बीन न्ही खूब अश्यो दिरयो बीन जाता. आमच्या थंय मोरजे जाताले हांवें पळयलां. ओके सो चलो आतां या. चलो आतां आमी भायर सरल्या वचपाक. सो पळय तुमकां शिवोले ब्रीज दाखयता पळय. पळय शिवोले ब्रीज जाता. हांगासर ती हांगासल्यान ती हेची चिंगमाची शूट जाल्ली. आनी बरें पळय हे कोहीन हे कॅफे कोहीन कॅफे. टर्फ आसा फुटबॉल बरो आसा न्ही. आनी दवरले फ्लोट्स. हो रस्तो बाजारान वयता आनी हो रस्तो स्वामी समर्थाच्या देवळा कडेन. सो आमी हे पळयले हांगासर बीच पळोवपाक मोरजे पावोय मोरजे बिचार मोरजी बीच. बेश्टी अशी खूब गर्दी आसा. हे पळय देंवची ना आनी कितलें वत पळय सामकी. सो लेट्स गो. पळय आतां मातशें आमी उसारस पिवपा रावले. सामकें कितलें कडकडीत वत जाणा. चलो उसारस पिवपा या.
गायज आमी न्ही होदोर जेवण बीन थार न्हिदली बिकॉज खूब जाम जाल्ली येवन फ्रेश जाली आनी मागीर न्हाली बीन आनी बीन फ्रेश जावन जेवण न्हिदली. सो आतां आनी मातशी भायर सरल्या बाजारान वचपाक. सो चलो आमी या. सो गायज पावले आमी घरा कडेन आनी हांव हो ब्लॉग आसा आनी तो हांगा सेंड करता आनी मेळ्या नेक्स्ट विडियोन. सो टिल टेक केअर बाय. Thank